नमस्कार युवकार. गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबराआधी हेडलाईन्स. एक्सपोजिशन सुरू. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यासयत मंत्री आमदार दर्शनाक. गोंया भायल्यांची उपाट गर्दी. 4 जानेर मेरेन एक्सपोजिशन. खासा व्यवस्था. जॉब स्कॅमांत आरोपींच्या घरांनी केस घटमूट करपी पुरावे. दीपश्रीगेर बनावट नेमणूक पत्रां. संदीपाच्या घरा खात्याच्या स्टॅम्पाच्यो खुणो. अनिकेतानूय स्टॅम्प हाडिल्ले. कुडचड्यार सिनियर सिटीजनांक बँकेतले पयशे भांगराक नाडपाचे केशीन आरोपी बायलेचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव कोर्टान मारलो भायर. FIR आदींच जामिनाक. कायदेशीर रेव काडपाची प्रक्रिया हुमकळी. मांडवीचो झोन डिक्लेअर करूंक नाशिल्ल्यान पर्यावरण इम्पॅक्ट अधिकारिणीन प्रस्ताव धाडलो कलेक्टराक परत. आणि कुचेली कोमुनिदादीचे जमनीवेल्या घरांक कोलवाळ पंचायतीन दिले बेकायदेशीर घर नंबर. कोमुनिदादीचो आरोप. सरपंच म्हणटा डॉक्युमेंट पळोवन दिले. बेकायदेशीर जाल्यार रिवोक. एक्सपोजिशन सुरू. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यासयत हेर मंत्री आमदार एक्सपोजिशनाक पावले. सकाळ सावन सुरू आशिल्ल्या मिसाक गोंय आनी गोंय भायल्या लोकांची घे म्हूण गर्दी. दनपारां सेंट झेवियराची कूड बासिलिकांतल्या से कॅथड्रल चर्चीन व्हेल्या. 4 जानेर मेरेन लोकांक दर्शनाक उक्ते. मजगतीं PFI कडेन लिंक आयिल्ल्याच्या दुबावा वेल्यान पुलिसांनी 6 जाणांची चवकशी करून सोडले. आयज सावन ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक सुरवात जाल्या. सकाळ सावन मिसा सुरू जाल्या. गोंयभरच्या आनी गोंय भायल्या लोकांची घे गर्दी. दनपारां सेंट झेवियराची कूट बेसिलिका ऑफ बोम जिजस चर्चींतल्यान से कॅथड्रल चर्चींत व्हेल्या. फुडले 45 दीस थंय दर्शन घेवंक मेळटलें. Through this, the unity of the country, togetherness of the people, a good message is conveying to the entire nation, and our Honorable Prime Minister also very much interested in this church, and he referred it many times. And for Goa is known as a better place for the युनिटी ऑफ द पीपल. गोंयभरांतल्या देशभरांतल्या आनी परदेशांतल्या सगळे सेंट फ्रांसीस झेवियर हे जे मुद्दामून ह्या इव्हेंटाक येवपी लोक हांकां परत एकदां वेलकम करतात. ऑलवेज फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायडींतल्यान सगळे कॉपरेशन्स ह्या इव्हेंटा खातीर द जज ऑथॉरिटीज हांच्या खातीर सदोदीत पयली आसा, हाज्याय फुडें आसतलें. सेंट फ्रांसीस झेवियर is supposed to be our savior. It is said that Goa has been saved of many a calamity due to the intercession of Saint Francis Xavier. Therefore, we all are so ever grateful. This is one of the best examples of communal amity, organization of this sort to a world scale, because you have people coming from all over the country. You
have people coming from all over the country. You have people coming from all over the world for this exposition. Yeah, I think it was a great blessing for all of us, and I think we are ready for the exposition today. And I'm happy that the Honorable Governor, the Honorable Chief Minister have been here, and they are also very happy to be blessed. And I'm sure our St. Francis Xavier would intercede for all of us. कॅश फॉर जॉबाचे एका केशींत आरोपीच्या घरांनी केस घटमूट करपी पुरावे मेळ्ळ्यात. पुलीस सुत्रां सांगतात दिपश्रीच्या घरा बनावट नोकऱ्यांची नेमणूक पत्रां, WRDचो जेई परबाच्या घरांतल्या लाकडी मेजार FDA स्टॅम्पाच्यो खुणो, स्टॅम्प दुसरो आरोपी अनिकेत खांडोळकारान हाडिल्ले म्हूण बाकीचे 2 आरोपी सांगतात. खासा रिपोर्ट. कॅश फॉर जॉबाच्या केसीत आरोपींक अटक केल्ल्या उपरांत तांच्या घरांची तपासणी जाली. हे तपासणींतल्यान दिपश्री सावंताच्या आड आशिल्ली केस घटमूट करपी पुरावे पुलिशेच्या हातीक लागल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. सरकारी स्टॅम्प, बनावट नेमणूक पत्रां ताब्यात. दिपश्रीच्या घरांत बनावट नेमणूक पत्रांचो गठ्ठो पुलिशेक सापडलो. सगळी बनावट नेमणूक पत्रां FDA खात्याची पुलीस सुत्रां सांगतात. FDA खात्याचोच जॉब विकतनाचो दिपश्रीचो ऑडिओ व्हायरल जाल्लो. WRD खात्यातलो जेई संदीप परबाच्या घराची पुलिशेन तपासणी केल्ली. संदीपाच्या घरातल्या लाकडी मेजाचेर खात्याच्या स्टॅम्पाच्यो खुणो सापडल्यो. मेजाचेर सापडिल्ल्यो खुणोय FDA खात्याच्यो म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. FDAचो स्टॅम्प खंयच्यान तेचे मेरेन पावलो म्हूण पुलिसांनी चवकशी सुरू केली. तो स्टॅम्प अनिकेत खांडोळकारान हाडून दिल्लो म्हूण दिपश्रीन पुलिशेक सांगलां. अनिकेत कांय दीस फाटीं मंत्री गोविंद गावडेचो स्टाफ म्हूण काम करतालो. गोविंदाच्या टिमीत आशिल्ल्यान तो मंत्रालयांत विधानसभेत यो वच करतालो. दिपश्री सावंताच्या केशींतले 2 आरोपी सध्या कादयेत आसात आनी तांचो तपास चल्ला. जाल्यार तिसरो आरोपी अनिकेत खांडोळकाराचो बेरेस्तारा जामीन मंजूर जालो. कॅश फॉर जॉबाच्या बाकीच्या केशींनी अशेच पुरावे सापडल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. पुजाच्या केशींत म्हत्वाचे लॅपटॉप, श्रुतीच्या केशींत म्हत्वाचो मोबायल हाताक लागला म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुडचड्यार ज्येष्ठ नागरिकांक बँकेतले पयशे लॉकरांतल्या भांगराक नाडपाचे केशीन आरोपी बायलेचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव GMFCन भायर मारलो. एका NGOक ती वावुरताली. लोक तिच्या आड कागाळी घेवन पुलिशेन पावले. मात FIR अजून जावंक ना. तिचेर FIR जावच्या आदींच अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्ल्यान भायर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान दिपश्रीचो वांगडी आरोपी अनिकेत खांडोळकाराक फोंडे GMFCन जामीन मंजूर केलो. मजगती दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या माणिकराव राणेची जामिनाचेर सुटका जाली. 4 जाणांक 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ले खातीर 7 दिसा फाटीं राणेक अटक केल्ली. कोलवाळे जेलींतल्यान भायर येताच वेलकम सिंघम म्हूण ताच्या समर्थकांच्या जल्लोशाचो व्हिडिओ व्हायरल. 55वे इफींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इंडियन पॅनोरमाचें उक्तावण केलें. इंडियन पॅनोरमांत 25 फीचर, 20 नॉन फीचर फिल्मांचो आस्पाव. रणदीप हुड्डान दिग्दर्शीत केल्ल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या फीचर फिल्मान उक्तावण. घर जैसा कुछ ह्या नॉन फीचर फिल्मान इंडियन पॅनोरमाचें उक्तावण. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और इंडियन पैनोरमा इज ओपन फॉर ऑल. It's about time when we started looking at different aspects of our history, our past, from other prisms than what have been showed to us. So this is my attempt to highlight the armed struggle that also was a part of our freedom struggle, and which was brushed under the carpet. And I try and tell this story through the life of Mr. Savarkar, who, in my opinion, was one of the greatest freedom fighters this country has ever seen. And his legacy, I hope it lives on, and I hope through this movie I'm able to enlighten you with the more personal and political aspects of those times. A man is a result of the circumstances that he is in. I have always been a proponent of indie cinema, and that's what I love doing. That's where my heart lies. So yeah, we made the film in a very extremely scrappy way, but it was a great experience. It was a great crew, and the people of Ladakh are extremely friendly and extremely helpful. Yeah, it was all in all a great experience, and I would like to thank IFFI for giving us a platform to bring our story forward
Thank you so much. जॉब स्कॅम सभापती आनी मंत्र्यां मदलो वाद, आमदारांचे वाद आनी पक्षाच्या हेर इश्यूंचेर बीजेपीची बसका जाली. कोर कमिटीचे बसकेंत प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री आनी सभापती आशिल्लो. मंत्री आमदारांनी आपसांत वाद घालचे न्ही, पब्लीक वक्तव्य करचे परस आपले इश्यू पक्षा कडेन मांडचे म्हूण निर्णय घेतला. कोणाक खंय तिकेट दिवप ते पक्ष थारायतलो, वैयक्तीक विधानां टाळची. जी प्रायमरी मेंबरशीप ही जे आमचे टार्गेट आशिल्लें 4 लाख ते आज आमचे 4 लाख प्लस पूर्ण जालें. तें सांगूया की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय आनी तातूंतल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप न करता जें कितें आसा तें त्या व्यासपीठाचेर उलोवंक जाय. हें तुजें बरोबर आसा. आनी मागीर कशें जाता की एक हो त्याचेर उलयता, तो हाचेर उलयता आनी मागीर तें पब्लीक जाता आनी त्यामुळे तें तशें करप ना आनी करपाक जायना अशा पद्दतीचें एक निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. त्यामुळे अशें जर हे उलयतात तांचे कडेन वैयक्तीक आनी एकदां आमी उलयतले आनी त्यामुळे परत तांच्यांनी उलोवंक जायना हें तांकां सगळ्यांक सांगलां. हांवें तुका तेंच म्हणलें की कोलिशन आसा अशा वेळाचेर कोलिशन आसत किंवा अदरवायज सुद्दां कोणें खंय बसप हो निर्णय तो एखादो अपक्ष आसत किंवा तो घेवं शकता. पण पार्टीच्या संदर्भातलो निर्णय कोणाकूच अधिकार ना आपण खंय बसता तें सांगपाक. पार्टीचो एक वेगळो निर्णय आसता आनी त्या निर्णयाच्या आदाराचेर पार्टी ठरयता कोणें खंय बसप तें आनी त्यामुळे तांच्यांनी केल्लो जो आसा तो वैयक्तीक आरोप आहे पण तो करप पार्टीचे विविध वेगवेगळे पदाधिकारी तांचे कडेन उलय किंवा मुख्यमंत्री कडेन उलय जाता कशें आमी तें सगळें सायडीक दवरता आनी आपूण डायरेक्ट वचून ते उलयतात. हातून अडचणीचो विशय कितें जाता की गरज नासतना एखाद्यान आज उलयलो की दुसरो मागीर तेजेर उलोवपाक सुरू जाता आनी बेजिकली कन्फ्युजन जें आसा हें हांगाल्यान सुरवात जाता. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाच्या फाटभुंयेर पोस्टान पोस्टल स्टॅम्प्स रिलीज केल्यात. पोस्टाच्या वेगवेगळे मटेरियलांचेर चर्च, रॅलिक कास्केट, सेंट फ्रांसीस झेवियराचो फोटो, एक्सपोजिशन लोगो सारक्यो म्हत्वाच्यो गजाली घाल्या. 18व्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान पोस्टान ह्यो गजाली रिलीज केल्यात. Exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier is a global event happening every 10 years, as you know. So this year, Department of Post has done 2 or 3 major things. Firstly, we released a special cover with a special golden cancellation which depicts the relic, and it is an important stamp collecting hobby. It's also an acknowledgement of this landmark event. We also have today done something new, that visitors from all over the world are coming to witness the exposition of the sacred relics. So we've got a stamp sheet which has been made, in which it has a real postage stamp on which someone can put their own they can put their own photograph next to the Basilica of Bom Jesus stamp, and that becomes a greatly a souvenir which is always important, that they were here, they visited, and that has been done. Apart from that, 2 postcards have also been released. Again, can be used to send letters from here after their visit to their to themselves, in fact. And that's our basic idea. We've also set up a special stall for providing postal services, parcel services, international services. So that's the basic thing we wanted to acknowledge and commemorate the great heritage and the importance of this exposition. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. कुचेली कोमुनिदादीचे जमनीर उबारिल्ल्या घरांक कोलवाळ पंचायत हेल्थ एनओसीचेर घर नंबर दिवन मेकळी. घरां खंय म्हापशे पालिकेचे वाठारांत येतात. घरां बांदतल्यान कोमुनिदादीन सांगिल्ले, तांणी खंय आयकले ना, प्रशासक सांगता.
कोलवाळचो सरपंच म्हणटा डॉक्युमेंट पळोवन घर नंबर दिल्ले. मजगती लँड ग्रेप केशींत धरिल्ल्या दोगांक 14 दीस कस्टडी. कुचेले कोमनी नदीच्या सुवातींतल्या घरांक कोलवाळे पंचायत बेकायदेशीर नंबर दिवन मेकळी म्हूण बोवाळ. घरां बांदतल्यांक कांय जाणांनी फोटोवन सुवात विकली. कोमनी नदीन घर बांदतल्यांक पयलीं सांगिल्लें, मात तांच्यांनी आयकलें ना. ओवरऑल म्हणजे आता गव्हर्नमेंट उठलात एक्शन घेवपाक. आमी कंप्लेंट केले तेन्ना गव्हर्नमेंटान काय एक्शन घेतलें ना. आमी पर्सनली वचून डिमॉलिश केल्ले आसले आनी ते लोकांक सांगना की लँड एक्वायर जाला म्हणून. तर ते लोकांनी आयकोंक ना आमकां आनी तरी आसतना ते बांदून काडले घरा तांकां बांदून काडपाक फोर्स दिवपाक लोकल्स आमचे आसात थंय. तेणी फोर्स तांकां दिलो ती बांदा तुमी कितें जाता तें आमी पळयतले म्हणून. ते कोमनाथ प्रॉपर्टीन म्हापसा म्युनिसिपल एकट्याक पासून शो करून धाडूंक ना. आतां कितले आतां एटलीस्ट अबावट 300-400 घरां. कोलवाळचो सरपंच म्हणटा आमी पेपर पळोवन नंबर दिल्ले. बेकायदेशीर आसल्यार खंय रिवोक करपाची तयारी. सांगपाचें म्हणजे पळय, हे जे नंबर दिल्यात हे 2021 दिल्यात थंय. म्हणजे हेचे नंबर जेन्ना गव्हर्मेंटान एमेंडमेंट केला न्ही एज अ टॅक्स पर्पज म्हणून तांकां दिवचो असो जालो. म्हणजे तेंच्यांनी कितें केलें, आमकां फायली त्या टायमार खूब येयल्यो. 2021 गजाल ती. आनी फायली येताना पळय आमी कितें डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करता. डॉक्युमेंट कशें आसता, सर्वे प्लान आसता 1 and 14 आसता, घराचो स्टेज आसता, लायटीचें बील आमी घेता तेजें खरोच रावता म्हणून. हे सगळें पळोवन तांकां आमी हेचे नंबर म्हणून तेन्ना इश्यू केले तांकां. पूण आतां थंय वचून पळयचें जाल्यार थंय बॉर्डर ना तशें कांय कळना. बाबा ही घरां बाबा कुचेलेन पडटा ते खंय पडटा ती. ही घरां बांदल्यान म्हाका दिसता 10-15 काय 20 वर्सां जालीं हांव नकळो ही घरां बांदल्यात. पण ते इतले दीस खंय आसले तेंच्यांनी तेन्नाच तांकां हें करूंक आयलें जर तेंच्या एरियेन पडटा जाल्यार. रिवोक जातलो तो. हय, तो हेचे टेम्पररी नंबर तो इलिगल हाऊस नंबर तो. आतां तेंच्या हितूर पडलो जाल्यार तेंच्यांनी तेजेर कितें तो एक्शन घेवन आमचे कडेन पडलो जाल्यार आमी रिवोक करता तो. कोमनी नदीची जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात म्हापसा JMFC कोर्टान रमेश राव आणि सलीम शेख म्हणटा त्या दोगांक 14 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. दोगांक अरेस्ट केले आनी आयज तांकां रिमांडाक काडलेले. पुलीस कस्टडी मागताले तांकां. काल अरेस्ट केल्ले तांकां. सो फर्स्ट रिमांडाक काडलेले. हांवें कोर्टाक दाखोवन दिलें की तो प्रायमा फासी ऑफेन्स मेक आउट जायना. कंटिन्युईंग ऑफेन्स दाखोवपाक ती केल्ली ना हेंचेर. हो तेंचो फर्स्ट ऑफेन्स. आनी असले जेन्ना तूं प्रायमा फासी केस नासतना ऑर्गनायज क्रायमाचे सेक्शन 8 यूज करता तेन्ना हांवें एक जजमेंट प्रोड्यूस केलें कोर्टाचें की कोर्ट कॅनॉट रिमांड हिम टू पुलीस कस्टडी एंड हॅव टू रिमांड हिम टू JC म्हणून. त्या खातीर कोर्टान आयज तांकां JCक रिमांड केलें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोंयांत कायदेशीर रेंव काडूंक परवाने दिवपाची प्रक्रिया परत हुमकळ्ळी. गोंय पर्यावरण मुल्यांकन अधिकारिणीन प्रस्ताव परत धाडलो. मांडवी न्हंयचो झोन डिक्लेअर करपाचो प्रस्ताव अधिकारिणीन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण खात्याक परत धाडला. झोन डिक्लेअर करूंक नाशिल्ल्यान EIA क्लियरन्स आडकला. अधिकारिणीचे बसके उपरांत प्रस्ताव रिटर्न. One side, illegal sand extraction is rampant in the state of Goa, but other side, to start legal sand mining is getting delayed again and again. Recently, Goa State Environment Impact Assessment Authority held a meeting to decide about the environmental clearance, but it could not be decided because the authority felt that there is dispute or there is no clarity about the zone of South and North Goa in the river Mandvi and river Juari. So matter has been sent back to South Goa collector and the Directorate of Mining to decide the zone that the further order can be implemented without any hassle, without any dispute. So for now, the issue of environmental clearance is delayed, and hence the issue of environmental clearance is delayed, and hence the sand mining is also delayed. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. बेंगलोर एक्सप्रेसवेर मंड्या मोटार आनी लॉरी ट्रकाच्या भयानक अपघातान 2 गोंयकार गेले. आल्त पर्वरीचे रॉस आनी डेरिक वाज ह्या दोगा सख्या भावांक आगताक मरण. दोगांक किरकोळ मार लागला. मोटार काबार. दोगूय गोंयच्यान कोयंबत्तूर वताले. बंगळूर महामार्गाचेर मंड्या हांगा मोटार आनी लॉरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. गाडयेचे कंडिशन पळयल्यार आंगार कांठो उबो जाता. ह्या अपघातांत गोंयच्या दोगांक मरण आयलें. दोग किरकोळ जखमी. आल्तिनो पर्वरीचे रोज आनी डेरिक वाज ह्या दोगा सख्या भावांक आगताक मरण आयलें. तांचे वांगडा आशिल्ले नेथल वाज आनी नील फारिया हे दोग जखमी जाल्यात. कर्नाटकांतल्या बेंगलोर मैसूर या नॅशनल हायवेचेर चन्नपटना तालुक्यातल्या कोल्लूर हांगासर रात्री एक भयानक अपघात घडलो.
बेंगलोर हांगासरल्यान मैसूरच्या दिशेन येवपी एका कारीन आपल्या समोर आशिल्ल्या कंटेनराक धडक दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडला आणि या अपघातात गोंयचे 2 बिझनेसमॅन ते दोघेही भाऊ आशिल्ले तेंचो जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येयल्ली आसा. अपघाताची ही घटना आसा ती चन्नापटना या पोलीस स्थानकात नोंद जाल्ली आसात आणि या पोलीस स्थानकाचे पोलीस आसात ते या प्रकरणाचो जो पुढील तपास आसा ते तपास करीत आसात. प्रोडक्टा खातीर पुणे. बुधवारा राती काणकोणा हिट अँड रन, बायल जखमी. देवाबाग काणकोण हांगा एक गाडी आमी पळयता स्विफ्ट डिझायर उलटी पडलेली आसा रस्त्याच्या लेफ्ट सायडीच्यान. प्राथमीक म्हायती आमकां अशी मेळटा लोकल सोर्सा कडल्यान ती अशी की ही गाडी जे आगोंद आनी पावळ्या जंक्शन आसा ते 2 फॉरेनर चलोन वयताले तांकां ह्या गाडयेन उडयलें. आमकां हे लोकल्सान सांगलें आसा हे गाडयेन उडयलें आनी 2 लोकल्स जी आशिल्लीं फॉरेनर्स ती इंजर्ड जाल्ली आसा. एकली साम सिरियसली इंजर्ड जाल्ली आसा आनी ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान नाका आतां मडगांव रिफर करता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक. आनी ही गाडी जी आसा अशी ह्या दिशेन येताली आनी उलटी दिशेन ह्या झाडाक धक्को मारून ही उलटी दिशेन पडलेली आसा परती. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एनिमल हजबंड्रीन विसावो लायफ स्टॉक सेन्सस सुरू केला. 16 तरेची पाळीव आनी देशी जनावरां तांचे 221 पोट जातींचो हो सेन्सेक्स. पयलेच फावट जनावरांचो डिजिटल सर्वे. वेटरनरी ऑफिसर दरेकाच्या दारार येवन म्हायती घेतले. सगळ्यांनी आपल्या जनावरांची म्हायती दिवन सहकार्य करचे, मंत्र्याचो उलो. भोवती सुणी आनी गोरवांची गणना. त्याच्या बरोबर आयज आमी 21वां लायफ स्टॉक सेन्सस सुरू करता आनी हो लायफ स्टॉक सेन्सस पयलो सेन्सस देशान करताले 1919 ते 20 सालान आनी हो 21वां लायफ स्टॉक सेन्सस. हो लायफ स्टॉक सेन्सस सगळ्या स्टेटींनी आनी युनियन टेरिटरीनी गव्हर्मेंट करून घेता आनी हो जवळ जवळ 16 स्पिसीस आहा आनी 221 ब्रीड आहा. हो महत्वाचो इतकोच म्हणजे ते ब्रिड्स म्हणजे पालतू जनावर मंकी आसूं किंवा एलिफंट, कॅटल, डॉग, कॅट हे सगळेच. आनी हें करपाचें कारण इतकेंच की लायफ स्टॉक केल्या उपरांत ह्या पासून सरकाराक कितको फायदो. समज सरकाराक हेज्या बद्दल उपाययोजना काडप. जे खेड्यापाड्या गांवांनी जे जनावर आसता बोकडे आसूं पिग्स आसूं जावं गाय आसूं तेज्या पासून उत्पन्न काडून तेंचे आपलें जीवन सारयतात आनी ह्या खातीर तेज्या बरोबरूच तांकां बरें ट्रिटमेंट दिवपाक रोगराई पासून पयस उरपाक योजना काडपाक हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सरकाराक करून हे माध्यमांनी वता. म्हणूनच हो सेन्सस आमी सरकार हो करता. ह्यो सगळे इन्फॉर्मेशन सेंड हो एंड्रॉयड हितून डिजिटल हें करता आमी की आयज केलो की ऑटोमॅटीक रेकॉर्डार गेलो. लास्ट इयरचा डेटा लास्ट इयर ना एवरी 5 years डेटा तुमच्याकडे कितें आसता ऑफिसान. पोन्ने गोंया बेसिलिका धरून थंयच्या 3 सुरक्षीत वाठारा भोंवतणची 76 बेकायदेशीर बांदकामां काडून उडोवची. हायकोर्टान कांय एक्टिविस्टांची जनहीत याचिका. ह्या वाठारांतले कमर्शियल बिझनस टेम्पररी वा परमनंट बेगोबेग थांबोवचे अशेंय याचिकादारांनी मागला. सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जावं येता. Indeed, there is a writ petition filed, thereby claiming that there should be no commercial activities of whatsoever nature within the area of protected monuments in and around Old Goa. The list is given that all those churches and all those old buildings, etc., which are notified as the monuments, archaeological importance. There are some specific prayers there that any kind of commercial activities, either temporary or permanent, should be stopped. And also there is now issue of this exposition and the feast, etc., where a lot of activities will happen. Probably that is the reason why the urgency was claimed in the court. Somewhere next week it is listed. I think 25th it is listed.
Archaeological Survey of India is a respondent, Government of Goa is respondent, and Panchayat is also respondent there. In that matter, I actually appear for the Archaeological Survey of India on behalf of Union of India. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.